प्रितीच्या बाबा भयणीनो, भाग्यन फ्रांसीस शेवराच्या नव्यानाचो 5वो दीस आनी आमकां विशय आसा नियाळ करूंक. अनितीच्यो सांखळ्यो मोडून आमी नितीचे एक शीस, एक प्रवादी कशे तरेन ह्या आमी नीत शिंपडायतले. प्रितीच्या भावा भयणीनो, दोळ्या फुडल्यान आमकां जायती अनितीच्यो कोन्यो दिसतात. आमी समाजांत जियेतात, गांवांत जियेतात. पूण पवित्र पुस्तक आमी वाचलें जाल्यार जायते प्रवादी येवन केले. आनी ह्या प्रवाद्यांतले व्हडले प्रवादी जावन आसा एक इसायास प्रवादी. तो कितें म्हणटालो जायत, एक मनीस ह्या संवसारांत येतलो, सोडूणी पासत तो येतलो आनी पातकाचें भक्षणें तो दितलो. आनी नवे करारांत आमकां मेवता तोच तो जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणदार. तशेंच एजिकेल प्रवादी आसा, जेरेमायस प्रवादी आसा, दानियल प्रवादी आसा. हे जावन आसा व्हड्यांतले व्हड प्रवादी. दानियल प्रवादी जावन आसलो एक जाणवायन बोल्लोलो मनीस. सत्य उलयतालो. देवाचें ताणें आयकलें आनी तेच देवाचो मोग ताणें आख्खे पोरशेक दिलो. नवे करारान आमकां मेवता की फारिझेयाची नीत एक जाली, दुसरी नीत आनी नेम कायदे, आनी तिसरी आमकां मेवता म्हणल्यार जेजूची नीत. आतां फारिझेयाची नीत कशी आसली? जे फारिझेय जे जेजू कितें कोत्ताले ताचे कुड्डेपणां कोत्ताले, कुसरेपणां कोत्ताले, ताचे देवाचे उतर ते आयकताले जे कितें परगट्टाले ते. पूण ताजें ते पाडी नासले, बेपरवा कोत्ताले. तेच परी नीत आनी नेम कायदे. प्रितीच्या बाब भयणीनो, हे फारिझेयान दोन वासून आसले. ते जायते नेम कायदे पाळटाले पूण आपल्या जिवितांत लायन आसले. लोकांक ते सांगताले अमकें अमकें तुमी करात म्हणून, पूण ते करिनासले. ते जाणवायन बोललेले आसले, ताका जायतें शिकप आसलें, पूण व्हडपणान ते जियेले. जेजूची नीत म्हणल्यार एक आमची क्रिस्तांवाची नीत. जेजून कितें केलें जाय, हे सगळे फारिझेय दोन वासुलदारां जुदे वाचले तांकां ताणें बक्षिलें. आपले कूद काडसान दयाल मोगाचो जेजू आसलो. पयले वाचपान तुमी कितें आयकलांच जाय. बॅबिलॉन शाराचें निसंतन भाग्यन सुवाव आमकां कुडीत करता. आनी आयचे शिव वर्तमान कितें सांगतात जायत आमकां. आदींच फुडें जेजू परगट कोत्ता की जेरुसलेम शाराचें हें निसंतन जातलें. प्रितीच्या बाब भयणीनो, हें जेजू कित्याक सांगता काय? कित्याक आमची तयारी बरे भाशेन जावं. तितलेंच न्हय, शेवटाक जेजू म्हणटा देवाचो पूत ह्या संवसारांत येतलो तेन्ना आमी गोट रावंक जाय, आमचे तकले आमी ओळखून दवरूंक जाय. आनी तितलेंच न्हय, सोडवण लागीं पावला अशेंय ते सांगता. भाग्यन फ्रांसीस शेवेर एक देवाचो प्रवादी आसलो. आनी हांगासर आमच्या सांगाताक मोदें कलांगूट डिनरीचे पाद्री आसात, प्रवादी आसात, आनी जायते पाद्री आसात, जायतो वावर करतात नितीचे. भाग्यन फ्रांसीस शेवेर आपलो देश सोडटा आनी आमच्या देशान भितर सरता आनी देवाचें उतर परगट्टा. हे एक जावन आसा प्रवादीकपण.
तेच परी जेजू कितें कोत्ता आसात आपलो घरा बस हाडून जी इन ओनीत चलता थंयसर तो वेता आनी नितीचे वावर कोत्ता आमकां मेवता जेन्ना धाकटुलीं भुरगीं जेजूशी येतात तेन्ना जेजू शिसांक म्हणटा आडाय नाका तांकां म्हजे लागीं येवन दी तेच परी बागेन फ्रांसीस सेवेरान कितें केलें आसत जेन्ना तो आमच्या देशांत आमच्या गोंयांत आयलो तेन्ना ताणें धाकटुल्या भुरग्यांची काळजां जिखून घेतलीं तांकां मार्गदर्शन दिलें तांकां दोतोन शिकयली संदेश दिलो आनी सगळे क्रिस्तांवाचें देवास्पण ताणें वाडून घेतलें प्रवादी एक जण आसा कोण देवाचें आयकता देवाचें उतर परगट्टा मोगान आनी बोगसोण्यान जियेता तो जावन आसा एक प्रवादी जावन आसा एक कोण जे सुवातेर ओनीत चलता थंयसर नीट हाडटा तो जावन आसा एक प्रवादी खरो प्रवादी जावन आसा एक कोण जे सुवातेर झगडीं जातात जावं ती शांती ना दुस्मानकाय तो एक प्रवादी थंयसर नीट हाडून शांतीचो एक कुंवर जाता प्रवादी जावन आसा एक कोण एक देवाचो म्हणयारी देवान मागलेलो देवान विचललो प्रितीच्या बाबीनो ह्या आयच्या दिसाक हे नव्यानांत आमी भाग घेताना जण एकल्याक आमकां एक कार्य आसा आमचे घराब्यान जावन दी जे सुवातेर आमी वावरतात जियेतात भावतात देवाचो वार कोत्तात थंयसर आमच्यान प्रवादी जावंक जाता आनी तेंच नीत शिंपडायतले प्रवादी आमी आनी आमचे पाद्री माद्री ह्या आमच्या देशांत सांदी गांवांत जायतो वार कोत्तात आमी तांकां म्हणूंक जाय आमकां म्हणूंक जाय आमचे खरें जावन आसा हे पाद्री देवान मागलेले आनी तशेंच सोबे मासार देवाचें उतर परगट्टले आनी तेच देवाच्या उतराक पाट दितले नीत कोत्तले प्रवादी आमी